धारबांदोडा तालुक्यान बेतूल प्रतापनगर म्हणून एक नगर जाला थंय आसा, ज्या जाग्यार तुमी पळयता की कितलीशींच घरां आयज हांगा फाटल्याच्यान तुमकां दिसता आनी जो मोठो डोंगर आशिल्लो तो डोंगर सगळो पोखरून हांगा ते सायडीच्यान सगळीं नवीन नवीन घरां जाल्लीं आसा आनी हांगा फर्स्ट टायम अशें जाला की डोंगर पोखरून ही घरां जाला आनी तेणे करून जी सकयल वयर माती आसा आतां मोठ्या प्रमाणात पावस पडटा, माती घसरून कोणाचें घर हांगा उद्ध्वस्त जावंक शकता। जशी केरळाक जाला, जशी केरळाक वायनाड गांव हो सबंद जमीनदोस्त जाल्लो तेच भशेन हांगाय परिस्थिती जावपाची शक्यता आसा। आतां तुमी पळयता की सगळे डोंगर पोखरिल्या वयर वयर आनी वयर वयर भरपूर प्लॉट जाल्या, ते कोणी केलां आनी कोणी प्लॉट विकल्या हे कोणाक खबर ना। आनी जे लोकांनी प्लॉट घेतल्या पूण घर जी जातात सगळीं स्लॅबाची चडशी घर जाता आनी मोठे मोठे जाणांनी प्लॉट हांगा घेतलेले आसा अशें आयकूं येता। पूण ह्या जाग्यार जी आहा बेतूल प्रतापनगर म्हणटा थंय प्रत्येक प्लॉटान डांबरीकरण जाल्लें आसा। ते लिगल जालां काय इल्लिगल जालां हे कोणाकूच खबर ना। पूण जेन्ना एक गांवान खंयचो रस्तो करपाचो जाय अशें म्हणून जालें जाल्यार त्या गांवान कितलींशींच वर्सां रस्तो जायना, पूण हांगा घर बांदचे पयलीं सगळ्याक प्लॉट जावन हांगा डांबरीकरण जाल्लें आसा। तें कोणाच्या आशिर्वादान जालां काय कोणी केलां हेजेर आजून हे आजून गुलदस्त्यान आसा। तुमी पळयता की प्रत्येक डोंगर जो आहा फाटल्यान व्हडलो मोठो प्रमाणान डोंगर तो पोखरीत आसा आनी हांगची जी माती आसा ती खंय घालता कितें करता काय कळना। पयलीं अशें आयकूं येता की हांगा मोठ्या प्रमाणान चिराखण आहलेली, ती पुरोवन हांगा लोकांक घर बांदून दिलां अशेंय लोक म्हणटा, पूण खरें कितें हें कोणाकूच खबर ना। आतां मुख्यमंत्री आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री हेणी सांगलेलें आसा की कोणी जर इल्लिगल कार्य करता, इल्लिगल काम करता, जंय खंय डोंगर पोखरिता जाल्यार तलाट्यान हांगा जाता तितले बेगीन रिपोर्ट दिवचो अशें सांगलेलें आसा। पूण आजून मेरेन तलाट्याक हेजी जाग ना काय कितें। ही धारबांदोडा तालुक्यान येणाऱ्या धारबांदोडा पंचायतीन हें बेतूल प्रतापनगर पडटा। नवीन अशें आयकूं येता की जे जाग्यार हांगा लायटूय येयल्या, सगळे रस्तेय जाल्ले आसा, पूण कशें जालें कितें जालां हें तरी कोणाकूच खबर ना। तेन्ना सरकारान हेजी चवकशी करची आनी जे केरळा जाला वायनाड तशी जावची न्हू म्हणून हेची दखल घेवची अशी एक मागणी आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर बेतूल प्रतापनगरच्यान एकनाथ केळेकर।